उत्सवाक शतचंडी महोत्सवाक आमच्या शांतादुर्गेच्या उत्सवाक सुरवात जावन आयज 5 दीस आयज पंचमी दिसा देवीक मखरान बसून आयज किर्तन जाल्या उपरांत दोलारां दोलयले आनी त्या उपरांत आरती जाली। ह्यो अशीच आमची 5 दीस मकरान बसयतली नवमी पर्यंत, तो पर्यंत देवीक सदांच मकरान बसून दोलारां दोलयतली। आतां नवमी दिसा उत्सवाची सांगता जातली। उत्सवाची सांगता जाल्या उपरांत दुसरे दिसा आमचो दसरो आमी मोठ्या दबाज्यान मनयता। सकाळी सांजचे आमी 2 तरंगां रोवणात, भुतनाची तरंगां व्हडल्या शिमेर व्हरून थंयसर सगळे हे करून थंय परत हांगासर शांतादुर्गेच्या देवळान हाडून विराजमान करता। विराजमान केल्या उपरांत 5 दीस हांगासर रावन ती परत आपल्या जाग्यार रावणाथ देवळाच्या जाग्यार वयता आनी थंयसर उत्सवाची सांगता जाता।